ऑफ द मॉन्सून सेशन जे असेंब्ली सेशन जे आसा हे 15 जुलैच्यान सुरू जाता आनी विच ऑफ द टील ते फुडले कंटिन्युअसली तेज्या उपरांत चलतले 15 जुलैच्यान चलता. सेकंड राज्याचो नवीन एजी जो आसा तो आज आमी अपॉइंट केल्लो आसा. एडवोकेट देविदास पांगम तो नवीन एजी म्हणून ऑलरेडी आमी अपॉइंट केल्लो आसा. आनी फोर्थ आनी सगळ्यात व्हडले डिसिजन जे घेतले ते इकॉनॉमिकली विकर सेक्शन्स जे सेंट्रल पार्लमेंटान जे बिल अमेंड केल्ले तो बिल जो आसा तो आज कॅबिनेटान जे आहा ताका एप्रुवल दिले. म्हणजे आमी ताका म्हणटा की कोणाचीच रिजर्वेशन खंयचीच डिस्टर्ब न करता ओबीसी एससी एसटी फ्रीडम फायटर्स कोण फिजिकली डिजेबल्ड ह्या सगळ्यांची रिजर्वेशन ही तशीच उरतली. ते सोडून इकॉनॉमिकली विकर सेक्शन इन्कम लिमीट अप टू 8 lakhs हाच्या खातीर दोज वर जनरल कॅटेगरी तांच्या खातीर हे आमी आतां ऑलरेडी आज पास केले कॅबिनेटान. ताजे फुडले खंय खंय अमेंडमेंट्स बारीक सारीक करच्यो पडटा तेजे इम्प्लिमेंट करचे आसत जाल्यार तेजे इम्प्लिमेंटेशन अमेंडमेंट्स ज्यो आसा त्यो येता ते हेका अमेंडमेंट्स येतल्यो. इवन दो मागीर ते आमचे क्रिश्चन भाव जावनी मुस्लीम भाव जावनी हिंदू कम्युनिटीतले जनरल कॅटेगरीतले लोक जावनी त्या सगळ्यांक मेळटलो. द फर्स्ट टायम मुस्लीम कम्युनिटीतल्या लोकांक सुद्धा रिजर्वेशन मेळटा. फर्स्ट टायम क्रिश्चन कम्युनिटीतल्या लोकांकूय रिजर्वेशन मेळटा. हे आयज पर्यंत केन्ना मेळनाशिल्लें. हे केन्ना तरी आज कॅबिनेटान आमी पास केले